नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उंचेल्या पावड्यावेली बसका घेतली. प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानार जाल्ल्या ह्या बसकेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हाजीर आशिल्ले. भारत आणि पाकिस्तानाच्या मिलिटरी ऑपरेशनाच्या महासंचालकांचे काल फोनार उलोवप जाले उपरांत झुजाबंदीचो निर्णय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली. दोनूय देशांचे फुडारी फाल्यां उलोवप करतले. भारत आणि पाकिस्तानामधी झुजबंदी जाल्या उपरांत जम्मू काश्मीर, पंजाब आणि राजस्थानाच्या शीमभागात परिस्थिती सामान्य जाल्या. आयज सकाळी जम्मू काश्मीरातल्या जम्मू, पूंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाबातले पठाणकोट, फिरोजपूर, अमृतसर आणि राजस्थानातले जैसलमेरात परिस्थिती सामान्य दिसली. पाकिस्तानान झुजाबंदीचेर केल्ल्या सहमतीचे उल्लंघन केल्या उपरांत उसरा रात्री कसल्याय ड्रोन हल्ल्याची वा फारपेटाची खबर आयिल्ली ना. जम्मू काश्मीराच्या राज्य तपास यंत्रणेन दक्षिणी काश्मीरात व्हडली कारवाय केल्या. राष्ट्रविरोधी कारवायेकडेन संबंधित प्रकरणात यंत्रणेन छापेमारी चालू दवरल्या. ही कारवाय पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम आणि शोपिया जिल्ह्यात करतात. आतंकवाद्याचे जाळे आणि ताचो समर्थन साचो मोडून उडोवप हो ताचो फाटलो हेत आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज लखनौत ब्राह्मोस एरोस्पेस एकत्रीकरण आणि चाचणी सुविधेचे व्हर्च्युअली उक्तावण केले. भारतीय दळांनी पाकिस्तानातल्यो आतंकवादी सुविधा नष्ट करपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्ले आणि भारतान पाकिस्तानाच्या नागरिकांचेर हल्लो करूंक ना अशें ह्या वेळार उलयतना राजनाथ सिंग हांणी सांगला. हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए. आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा. यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है. यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज साखळे हरवळ्या नव्या घरांच्या बांदकामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. दळतीर रेशेच्या सकयल आशिल्ल्या 3 जाणांच्या पोरण्या घराच्या सुवातेर नवी घरां बांदून दितात. भारतीय जनता पार्टीच्या साखळे मंडळाच्या वतीन ही घरां बांदून दितात. आज हम 3 घर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. उनके घर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके घर हम भारतीय जनता पार्टी साकली मंडल की तरफ से उनको नए घर बना के दे रहे हैं. आज इस साकली में म्यूनसिपालिटी एरिया में जो सुशांत आमोणकर है, उनके घर का फाउंडेशन स्टोन के आज हम यहाँ पे हैं. अभी हरवड़े ग्राम पंचायत में एक घर का फाउंडेशन स्टोन लगाया और शाम में हम सुल्ला ग्राम पंचायत क्षेत्र में और एक घर का फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा की तरह अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय इस तत्व पर काम करते. इसी घर के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने खुद होकर कंट्रीब्यूट करके ये बना रहे हैं. हमारे यहाँ के स्थानिक काउंसिलर आनंद कानेकर और संतोष हल्दनकर, इसके साथ में बाकी सभी ने योगदान दिया इस रिपेयर करने के लिए. जल्दी से जल्दी इसी तत्व पर जिनको घर नहीं उनको घर मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसी के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं. भारतीय संरक्षण दळाच्या ऑपरेशन सिंदुराच्या यशा खातीर आणि भारतीय हुतात्म्यांच्या सन्मानात भारतीय जनता पार्टीच्या सांगे मंडळान आयज तिरंगा यात्रा काढली. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हाजेरीत ही यात्रा जाली. ह्या वेळार मंडळ अध्यक्ष राजेश गावकार, सांगे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदेक्षा गडेकार, सरपंच, पंच, नगरसेवक आणि भाजपा कार्यकर्त्यांनी ह्या तिरंगा यात्रेत वाटो घेतलो. भारतीय सेना कितली स्ट्रॉंग आसा हे आज संपूर्ण जगात दाखवून दिल्ले आसा. म्हणूनच आम्ही कौतुक करतात त्या पंतप्रधानाचे. तांणी सांगिल्ले तशें करून दाखयल्ले आसा. भारत देश
वो सर्वश्रेष्ठ जाल्लो आसा. एक भारत श्रेष्ठ भारत हो जो स्लोगन आसा वो आमी दाखोवन दिल्लो आसा. आमची आर्मी कितली सक्षम आसा, आमची नेव्ही कितली सक्षम आसा, आमच्या एअरफोर्स कितले सक्षम आसा, आमची टेक्नॉलॉजी, आमची मिसाइल्स, आमचे बॉम्ब्स, आमचो न्यूक्लियर पॉवर कितलो स्ट्रॉंग आसा वो संपूर्ण जगाक आयज दाखोवन दिल्लो आसा. म्हणून आमकां अभिमान आसा की आमी हिंदुस्थानी आसा. म्हणूनच आयज आमी पळयतात की आमकां एक अभिमान की आमकां सुरक्षीत महसूस करतात. ज्या देशाच्या सरहद्दीचेर आमचे कितलेशेच जवान शहीद जातात, आमी तांकां सॅल्यूट करतात. कारण भारत देशाच्या रक्षणा खातीर आपले घर दार सोडून तुम्ही थी आसात. आणि वो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हे एक स्पेशल नाव आमकां आयिल्लें आसा. आयज राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दीस मनयतात. आयच्या दिसा 1998 वर्सा भारतान राजस्थानातल्या पोखराण अणुबॉम्बाची यशस्वी चाचणी केल्ली. आयच्या दिसा भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या यशा खातीर विज्ञानीक आणि अभियंत्यांनी दिल्ल्या योगदानाची याद काडटात. तशेंच भारताचे पयले स्वदेशी विमान हंसा 3च्या उड्डाणाची यादूय ह्या दिसा काडटात. देशवासियांच्या जिणेंत सकारात्मक बदल हाडपाक नवे तंत्रज्ञान विकसीत करपी विज्ञानीक, अभियंते आणि तंत्रज्ञानाक भारत सलाम करता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. भारत आणि पाकिस्तानाच्या सध्याच्या परिस्थितीचे फाटभुंयेर सोशल मिडियाचेर फटीच्या व्हिडिओचो हुंवार आयला. हे विशीं PIBन एक्स माध्यमावेल्यान म्हळां की भारतीय सैन्य दळ वा सध्याच्या स्थिती विशीं व्हायरल जावपी व्हिडिओ पासून नागरिकांनी सादूर रावपाक जाय. हे व्हिडिओ पळोवन लोकांनी आपली फसवणूक करून घेवची न्हय आणि ते शेअर करचे न्हय. अशा खंयच्याय पोस्टा विशीं दुबाव येत जाल्यार PIB फॅक्ट चेक हांगा रिपोर्ट करचो. नंबर आणि ईमेल ID लेगीत जारी केला. देशात सुरक्षेच्या फाटभुंयेर स्थगीत केल्ली CA परीक्षेची नवी तारीख जारी केल्या. ICAIन ह्या स्थगीत केल्ल्या परीक्षेच्या तारखेविशीं म्हायती जाहीर केल्या. CAची परीक्षा आता 16 ते 24 मे मजगती जातली. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियान शेनवारा राती ही घोषणा केली. ICAIन एका अधिसुचोवणे वरवीं म्हळां की देशातल्या सुरक्षा स्थितीत विचारात घेवन निर्णय घेतला की फायनल, इंटरमिडिएट आणि INTTAT PQC परीक्षा आता 16 ते 24 मे मजगती जातल्यो. परीक्षा केंद्रां आणि वेळेत कांयच बदल करूंक ना. ही परीक्षा ह्या आदी 9 ते 14 मे मजगती जावपाची आशिल्ली. मोर्जेंतल्या फामाद मिलाग्री सायबीण मायेचे वर्सुकी फेस्त आयज व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयले. आयज सकाळी 7 वरांचेर पयली प्रार्थना जाली. मिलाग्री सायबीणेक मोर्जेची माय अशें म्हणटात. ह्या चर्चीक 221 वर्सां जाल्यात. मोर्जेंतले हिंदू आणि क्रिस्तांव भाव मेळून हे फेस्त मनयतात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.